सगळीं उबी रावया. सुरवातेक A16 जेरुसल्याक या पेज 8. A16 पेज 8. मार्ता फोन्सो ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 2 वर्सां बोत्ता. तिका सासणाची सवस्काय मागून आनी तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागून इमिसाची भेट हांव समर्पितां. तेच परी आयज पयलो बर्थडे सुझेन अमेलिया मोरायस हाचो आनी तेच परी 21st बर्थडे रोशेल काब्राल. देवान ह्या दोगूय भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यांत दवरुया. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आयज भुरग्यांनी बोल्लां आमचें देव मंदीर हेंचो हिंगा 10 व्हॉल्ट सवर आहाय आनी हिंगा थिंगा जोडी मोडी आमचीं भुरगीं आसा. जाल्यार प्रश्न कोणाचो बर्थडे आयज? बर्थडे म्हणिल्लें कोणागे बर्थडे आयज? इस्कॉलाक वेतोल्या भुरग्यांनी हें सांगूंकूच जाय. आयज कोणाचो बर्थडे? म्हजो. म्हज्या मोगान येयलें. आयज कितें भारतांत हें खबर ना? चिल्ड्रन्स डे. चिल्ड्रन्स डे कित्या लागोत येयलें? कित्या लागोत येयलो? भुरग्यांचो दीस करुया म्हूण आख्ख्या भारताक दिसलें ना. चिल्ड्रन्स डे येयलो कित्याक आयज चाचा नेहरूचो बर्थडे आनी तो प्रधानमंत्री आसा तेणें भुरग्यां सवें जाय तो हुस्को दाखयलो, जाय तो मोग तेका भुरग्यांचो. ह्या पासत ताचो दीस कसो उगडास दवरचो? सरकाराक दिसलें की ताचो दीस अदीक बरो उगडास उरतलो जेन्ना आमी भुरग्यांचो दीस मनयतले. हांव आयज ह्याच नात्यान आमचे इगोर्जेंत आमी भुरग्यां पासत हें मीस भेटयता आनी तांचेर आशिर्वाद मागता. भुरग्यांक कितें जाय? आबी सांगो भुरग्यांक कितें जाय? मोबायल जायो, टॅब जायो, गाडी जाय ना. भुरग्यांक जाणवाय जाय. ताका लागून हांव जेजू देवाची जाणवायचें मीस घेता. आहा थिंगा मीस जाणवायचें. भुरग्यांनो तुम जाणवाय जाय. हो संवसार कितें तें तुमकां आजून कळना कित्याक यो प्रोटेक्टेड. आवय तुमगे कॉल येशी आवय बापूय सगलें कितें जाय तें तुमकां दिलां. पूण जेन्ना तुमी वाडटल्यात संवसारांत पावल दवरतल्या घडये उंचलें शिकप करूंक काम करून तेदो कोटोलें. बाबा संवसार आमी चिंततालीं तशें न्हू. ह्या पासत जाणवाय जाय आनी जाणवाय जेजू कडल्यान येता कित्याक जेजू देव आनी देवाची जाणवाय तो. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत देवाचें देणें आमकां तांचे पासत मागूंक जाय. उगडास करुया संवसार बरो आसलेल्या भुरग्यां पासत. जायत्यांक बऱ्यो फामिली आहात, सगलें बरें तांकां मेळ्ळां. थोड्यांक दुर्भाग्यवीण मेळूंक ना. कोश्ट आहात, त्रास आसात, लॉट ऑफ एब्यूज, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. आमच्या भारतांत तर वेते खंयच्याय शारांत वच हें दिसती पडटा. येदीं भुरगीं भीक मागतात पोटाचे बुकेन. न्हेसोण ना जावन घरदार ना जावन आमी तांकां शी भिकारी गांठी म्हूण धांवडायता. पूण तांचें दूख ती जाणाय. तांचो उगडास करुया
आनी भुरग्यां पासो देवाक दिन वाचतना सगळीं आमची पातकां ओळखून दूख धरून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. We'll sing the Mohima. Take a Mohima. Amen.
प्रार्थुया. बापा सर्गींच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया तुझ्या पुता जेजू वरवीं खालत्या काळजाच्यांक तूं तुजी ओळख दिताय. आमी तुका दिसान दीस ओदीक वळखूंक आनी तुवें उगडापे केल्ले गूट ओदीक कोलायन समजूंक खेरीतपणी तुजे जाणवायेचो आदार आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करदेव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जानवायच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्याच स्वयंबाच्या सारक्याचो तेका रोचलो. पूण सैतानाच्या नाटकायेन ह्या संवसारान मरण भितर सरले आनी ताच्या पंगडाची ती तेका चाकतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोन ताका लागचे नात. पिशांचे दोळे मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश्ट दिसले. तांचे मरण ताचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोन सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यात तांची काळजां. थोडेच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान ताची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण ताका कोलोवन आयले. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान ताका तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीच पोरसोलीत जातली. उश्ल्यांतले कितें पोरी ती दानवतली, ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेता ती हे सोत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक खुरपां आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सगल्या वेला आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. पुर्तून म्हणया. सगल्या वेला आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सगल्या वेला सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या वेला आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशाक पाट वोलता. प्रितू वेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब. सगल्या वेला आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. बोरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचे आयकता आनी सगल्या आकांतांतली ताका निवारता. जांचे कालीस दुखवला कोंटवला तांचे सरशे सर्वेस्पोर आसाच. जांचे मन कोलवलता वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. सगल्या वेला आमी सर्वेस्पोराक दिनवासतल्या. उद्गार. सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सूय, सूय. सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सूय, सूय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमचे ताचे ताय येतल्या. सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सूय, सूय. सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक सूय, सर्वेस्पोराक
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या जेजून म्हणलें तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरूं वो गोरवां चोरोवन परत घरा येतले आपल्या चाकराक चल बेगीन आनी जेवणाक बोस अशें म्हणटलो हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय होय तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालती बेश्टीन चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबडीनो अदीक करून म्हज्या मोगाच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो वी वील ऑलवेज टेल आवर सर्वंट्स आमी आमच्या चाकरांक सिर्विदोरांक सांगतलें पयलीं काम कर आनी मागीर जेव पयलीं हांव जेयतां आनी मागीर सगळें काम जालें म्हणटकीर तूं जेय भुरग्यां म्हटलीं आम केन्नाय भुरग्यां म्हणपाना कित्याक आम जाय आमच्या पयलें भुरगीं जेयलो जाय वी वील सी दॅट द चिल्ड्रन आर फूल or filled or satisfied and then आम जेतली आनी मागीर चाकरां कित्याक हो मोग आमचो आनी मोग कित्याक ती आमकां देणी देवाली देवा कडसून येयल्याय आनी देवाकूय तांकां जायत मोग आहा आनी मोग आहा म्हूण आमकां गिफ्ट कशें दिल्याय नियाळटालो हांव कितें सांगूं कसली वांटणी करचें शेअरिंग कितें करचें आयज ह्या शुभ वर्तमान वाचूंक उगडास येता पाप साहेब बेनेडिक्ट आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट सांगतालो भुरग्यांक चिल्ड्रन रिमेंबर विथ गॉड यू ऑल हॅव अ ग्रेट फ्युचर सादी उतरां भुरग्यांक सादें सजमत न्हय येदी जाणवाय सांगूंक जायना थिओलॉजी कांय सांगूंक जाय पूण ही थिओलॉजी ताणें साद्य उतरांत सांगली भुरग्यांनो आयकात देवा सांगता तुमकां व्हड फुडार आनी आवय बापाय तेंच जाय आमगे भुरग्यांचो फुडार व्हड जावचो न्हू हिंग सगळीं आवय बापाय काळजा हात धर म्हळ्यार तुमी मागनाय तुमगे भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो व्हड जावचो आमी सगळीं मागताय जाल्यार देवा बराबर रावपा जाय देव ना तुमगे फुडार जायच ना पाप साहेबान सारकें हिट द नेल एट द रायट स्पॉट म्हणाय ते भशेन विथ गॉड यू ऑल हॅव अ ग्रेट फ्युचर आनी दोन वस्तू आयच्या वाचपांतल्यान दिता पयले सुवातेर भुरग्यांनो जें मागणें तुमगे आवयन बापायन शिकयलां तें जिवितांत केन्नाय सांडनाकाय इफ यू ऑल लूज प्रे यू ऑल वील बी लॉस्ट इन द वर्ल्ड तुम पोर पोटलीं आमगे साश्टीच्यान तरी पोर पोटलीं म्हणटाय हांव नोको तिसवाडी आहा जाल्यार पोर पोट म्हणजे सांडटलीं हे संवसाराचे फेरयेंत तुमी सांडटलीं आनी नाका जाले वस्तू तुम गिरासतले आनी यू ऑल वील बी डिवावड बाय अनवॉन्टेड थिंग्स ताका मागणें जिवितांत घट्ट रात मोरोपर्यान तुमच्या ओंठांचेर मागणें आसूं दी लूक एट युअर ग्रॅन्डपेरंट्स लूक एट युअर पेरंट्स वॉट हॅज टेकन देम सो फार इज प्रेयर आनी तुम तरी वाडोवन थोडी 10 वर्सांची 12 वर्सांची 8 वर्सांची 9 वर्सां जाल्यार इट इज द फ्रूट ऑफ युअर पेरंट्स प्रेज जायत पाट रोडोन मागणें केलें जायत पाडो हांसोन थँक्स गिवींग प्रेयर केलें तुमगे बर्थडे येता थँक्स गिवींग मीस दिलां इन तेसांव तुमी एग्जाम आसून तेमी सारकें टेन्शन घेन आनी वर्सां पयलीं तेंगे कडेन केंस धोय जाले आसतले म्हजे भाशेन केलां मागणी सो ऑलवेज कीप प्रेयर इन युअर लायफ दी मागणें तुमकां भोव मुखार वतलें हेर वस्तूय वतल्यो एड्युकेशन व्हरोत डिग्री व्हरोत तुमगे दुडू पूण मागणें तेज्याहून अदीक वतलें आनी दुसरे सुवातेर लर्न टू डू सॅक्रिफायसीस रायट फ्रॉम अ टेंडर एज
आवय बापूयन भुरग्यांक सॅक्रिफायस करूंक शिकोयात कित्याक जिवीत तुम जाय तें केन्नाय दिसना. लायफ विल नेवर 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 सर्व यू वॉट यू वॉन्ट. ताका लागून एक्सपिरियन्स येता तुका मेळना तें दिन जिवीत तुका घोटकोता हें शिकात. आनी हांव भुरग्यांक जाता थोडीं भुरगीं आहाय ती म्हाका सांगाय 10 जाण एश बसलें थोडीं मुखार आहाय ती तुम चिंताय तुमगे आवय बापूय ग्रेट म्हणून युअर पेरंट्स आर ग्रेट फॉर यू ऑल ना युअर डाडा इज नॉट ग्रेट युअर मामा इज नॉट ग्रेट आं येस हांसताय ती येस गोडे लॉसताय वळ्यान ऑनलायन आहा न्हू तोंड दिसत म्हण तेंगेलें फादरागे दिसत तें पुरो आं येस युअर पेरंट्स आर ग्रेट वाय because they learn to do sacrifices. And I feel so happy to share about Jawaharlal Nehru to your Chacha Nehru ji. Kitya to great. Actually, they say more than half of Allahabad was his property. But for the nation, freedom struggled, his family sacrificed everything. Soglen dile. Kaina. And freedom sa jailing gelo. Bail Brigya town pois. प्रायम मिनिस्टर जावन दवर जायत सॅक्रिफायस केले. डोंट थिंक आयज प्रायम मिनिस्टर प्लेनान भोंवता व्हडू व्हडू गाडयान भोंवता तेदोन ते आसलो तेदोन कांय आसना एक सारको फोन चलना आसलोलो. सूय करपाची कापुस्ताद आसना म्हणटाय निडल न्हू वॉट वी यूज फॉर स्टिचींग वी डिडंट हॅव द कॅपॅसिटी दॅट कॅपॅसिटी टू प्रोड्यूस एनीथींग इन इंडिया. तरी पासून इंडिया तेणें बुन्याद घायली आनी ही इन्सिस्टेड ऑन एड्युकेशन. भुरग्यांक शिकोयाय आनी शिकोवपा लागोत त्या काळार भुरग्यांक जायत सॅक्रिफायस केले. आनी तुगे माय पाय वयसलें जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ द सॅक्रिफायसीस. जेजून व्हडांतलो व्हड सॅक्रिफायस केला तुमगे मायन पाय तुमचे पासोतूय सॅक्रिफायस केला. जायत आवय आसतल्योय सिरीस सोळ्या घर बसलें बेकार रावों न्हू तुमची सेवा करूंक तुमची कुयदाद करूंक. काम केलें जाल्यार कितू पागार जाता आसलें हुंच हुंच पोस्टाचेर पावता आसलीं हूंय हूंय पोस्टींग जाता आसलें गोंयचे भायर. बट ऑल इज सॅक्रिफायस्ड फॉर यू ऑल. हें उगडां आसता. आनी जेन्ना तुमी ओळ जातलीं न्हू आनी तुमगे धाकट्या तोंडांतल्यान ओळ उतरीन जातलीं न्हू तुमी म्हगे मायन पायन कितें केलां उगडां आसराय सॅक्रिफायस केला. तुका गोर जाय तुगे लाखांचें तुका गोर जाय तुगे पोस्टाचें तुका गोर जाय तुगे कंपनीचें पूण तुगे माय पाय सॅक्रिफायसा गोर कोर. बिकॉज ऑफ दॅट सॅक्रिफायस तूं मुखार ह्या पोस्टार पावला. सो पेरंट्स ऑल्सो पार्टली यू ऑल आर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज यू ऑल गो टू पॅम्पर न्हू. भुरग्यागे हातीन तो टॉय फोणाकाच आवय कुयना सो हेलिकॉप्टर घेवन सारकी थिंग उडी मारतली आनी तेच्या तोंडार तो पोतून टॉय घातली न्हू. जाता हेलिकॉप्टर माय म्हणटाय तांकां आनी थोडे हेलिकॉप्टर पाय आहाय. आयज सारके भुरग्यां इस्कला पावपा वयता वसाय मोग तुमगे भुरग्यां सवें हुस्को तुमगे भुरग्यां सवें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमगे भुरग्यां पूण तेका सारको ओन क्लासी ओन बांकार बसयताय तेगे बँक बांका ते हितू हाण आहा तितूंक ड्रॉवर आहा तितूंक घाताय. इतलें चड पॅम्परींग नाका न्हू. हाव ही वील फेस द वर्ल्ड. मे बी पार्ट ऑफ इट इज पॉझेसिवनेस. पार्ट ऑफ इट. चडूय पॅम्पर कोनाकाय. आवय ना म्हणलें पांय ना म्हणलें भुरग्यान वें केलें रोखडें काडून दिताय ना रोंडी हितूत तेंप म्हूण रोखटलें. एक दीस जीब दुखतली एक दीस ओंट हें जातलें करूंक जायेंच. आतां एग्जाम्पल घेयाय ह्या दिसांचो भुरगें माय उठयता बाबा मिसां वच भुरगीं वचना म्हणटा न्हीद न्हीद बाबा न्हीद न्हीद बाबा न्हीद न्हीद उठान हाडाय. आमकांय उठान वयले मिसाक ताका लागून घोडे आपोण येयलें आल्त्राचेर चडोवंक पावले. हाडाय आमणां सगळे पाद्री जातले पूण बरें क्रिस्तांव तरी जावपा पावतले. चिंतात आनी तुमगे भुरग्यां पासत ह्या मिसांत मागात. ह्या वेळार आमचें मागणें आमच्या भुरग्यां पासत आसा तें बापा मुखार दवरुया उबी रावया. आमचो जबाब जावन दी सोम्या भुरग्यां ताईं तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. सगलीं म्हणुया सोम्या
भुरग्यांताय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. सोम्या जेजू, आंकवार मारयेतावन जल्मा येवन भुरगेपणाचो बेस तुवें पवित्र केलोय. हीं भुरगीं तुजी देख घेवन जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडत वचून शिकोर. जबाब, सोम्या, भुरग्यांताय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. भुरग्यांक आवय बापायन आनी पवित्र सोबे वरवीं तुज्या मोगाची गोडसाण तूं दाखयताय. तांची जतनाय घेता ती तांचे पासत मेहनतीन वावरूं. सबाब, सोम्या, भुरग्यांताय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. तुवें आमा सोमेस्तांक पवित्र स्नाना वरवीं नव्यान जल्मांक हाडली आनी आमकां तुज्या बापाच्या घरा दार उगडलें. आमकां दाखयताय ते वाटेन आमी सदांच कालतेपणी तुजो पाटलाव करूं. जबाब, सोम्या, भुरग्यांताय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. ल्हान आसतना पिडापीड आनी भायरप तुवें भोगलें. आयच्या काळार सगळ्या तरेच्या मनशाच्या वायटांक बोली पडटात त्या सगळ्या भुरग्यांक आदार आनी राखण मेलू. जबाब, सोम्या, भुरग्यांताय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. बापा, आमच्या भुरग्यां पासत आनी आमचे आवडे उबारून उचारलेले मागणेन तूं दोन आयक आनी तुज्या पुताचे आनी आमच्या आवयचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर घाल. हें मागता तुज्या पुता आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. पेटोवणे वेळार गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला, पेज 34. C15, पेज 34. उबी रावया. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सगळेच पोर मानून घेवं. सर्व जाणार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी भोगतीन कोत्तावन ती भेटोवनी मानून घे. कोरी जाणवाय आनी तुज्या गुटांची ओळख जोडूंक आमी ओत्रेकताव आनी कालत्या काळजान वावुरताव. हे आमचे ओत्रेक आनी प्रयत्न तुज्या बळेपणान तुका मानता तसलो योद्न जावं दी. हे आमी मागताव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
Sorgi tuka soy 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 Sorbes porace nami Jedna taka soy soy Sorgi tuka soy 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया तुझी वंसला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक सगळीं हात जोडयान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बराबर म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची कटलूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची कटलूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटात. ही शिडयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे तरेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार खायोन घावुया. D46 शेळयांक हांवदार पेज 74. D46 पेज 74. Sothał Santa, शेळयांक हांवदार मोचे लोवी Pito solia, konui dosa, satlo salva, surutaka, subamudo, Diuda visvaso da sluce, Ama sheliang golia Jesu, Eka tirando musomo, Diuda visvaso da sluce, Ama sheliang golia Jesu, Eka tirando musomo, Sorga saku, ailai devu, Dusmarantli, surundivu, Moja shelia, ailai gevu, Sasnik chivi, Moje madu, Diuda visvaso da sluce, Ama sheliang golia Jesu, Eka tirando musomo, Diuda visvaso da sluce, Ama sheliang golia Jesu, Eka tirando musomo. सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न रिगन मार्टिनचा पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणी कराराचो परम याज्ञी कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रिगन मुन्यारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूं, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणीन संस्कार समोरंबू आनी तामन आसतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावूंक. बापा, बरी खबर परगटलो आत्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटय
आनी काळजाचे बोगतीन यात्निकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भुकेल्यांची आशा बागयता तसलो करो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या पवित्र जेवणाचो फळ कसो जाणवायन बोल्लोलें कालत्यान दुलप काळीज आमकां दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमचें PPC रिकॉन्स्टिट्यूशन कॉन्संटायझेशन वो जागृतायेचें शिबीर जातलें. व्हडलें बाट्री सांजे 6:30 वाजता फ्रांसिस्क माशादो हाच्या घरांत व्हडलें बाट्री, आनी नायराले आनी मार्टिन्स मोरोड सांजे 6 वाजता मायकल आनी गोरेटी मार्टिन्स हांच्या घरांत मार्टिन्स मोरोड. प्रितीच्या बाबडीन एक बरी खबर आमच्या तालगांवकारांक गुड न्यूज म्हणटाय तो. काल आमचें दिनेरी लेवल बायबल क्वीज जाल्लें. आमी तालगांवकारांक जैती वोन जाल्या. फर्स्ट येयल्या भुरग्यांक पोरबी वालदेज डायस दिसता म्हाका तो न्हू. वालदेज डिकोस्टा जायन ना विल्बो मोंतेरो मिश्किता आनी खरीना न्हू ही तिगांय आहलेलीं आनी बरे उमेदीन ताणें आन्सर केलो. दुसरो प्रायज गेला करंजालें चर्च आनी तिसरो प्रायज पणजे. हांवें ट्रेन केली तांकां, ती कांय विसरूंक नाय. 3rd प्लेस हांव आहलो थिंग गेलो ते वर्सा कूर जुना हिंग येयलां. सो आय एम व्हेरी हॅपी. थँक्यू. हांव पादिगरांकूय हें ऑनलायन वेता देखून ह्या 9 पॅरिशीज आयल्यो. 11 हात आमी 9 पॅरिशीज आयल्यो. तांक पादिगार पातकूर कोपेलांव आसूं वो तांचे प्रेजिडेंट आनी कॅटकिस्ट तांकां दिनवासता. थोड्यांनी क्लासी घेतल्यो, शिकयलें भुरग्यांक. तो कोस्तो मेहनती. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी काल हांवें सांगिलां बायबल क्वीज जिखिलें वो क्वीज जाल म्हूण काबां जायना. बायबल वाचीत रावात, दोतोन शिकोत रावात. जायतें आहा एक्सप्लेनेशन, स्पश्टीकरण जायतें आहा. वाडूंक जाय, क्रेस जावंक जाय. जितलें आमी वाचता गिन्यान मेळटा आनी जितलें गिन्यानान वाडटा तितूंतल्यानूच जाणवाय येता. जेजूची जाणवाय आमच्या भुरग्यांक मेळोवंक मागुया. दी. खेरीत प्रार्थना करूंक हांव भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागतां. त्या उपरांत उदकाचो शिवोर न्हय फकत भुरग्यांचेर पण आख्खे इगोर्जेंत वा मंदिरांत आसलेल्या भावार्थ्यांचेर हांव घालतलो. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवांक तुवें वाखाणणी मेळोशी केली. पवित्र सभा भावार्थान तुज्या राखणेक ओपून दिता त्या तुज्या भुरग्यांचेर बोलेपणान नदर घाल. आंकवार मरेतावन जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशीन घेतली. तांकां वेंगेंत घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगल्यांक ती नमुनो कशी दिली. तशेंच बापा हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती शाणेपणांत वाडत वेतना मनशाचे बरी चाले बोली वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बोलान संवसारांत क्रिस्ताची साक्षीदारां जावं. भावात विस्तारून राखूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. केरीत आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकले बागोयात. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नान ते निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरोना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमचीं काळजां
आपल्या उतराक तो आयती करूं कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं आनी चोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचें देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आयज आमचे डिनरींत आहा वॉल्टस सर्वस टोर्नामेंट 8:15 जाली 9 वाजता तो थोडी घरा होन चेंज करून येता दिसता म्हाका न्हू रोखडी घरा व्हात आनी हिंगा 8:45 म्हळ्यार पावात मागीर तुमकां व्हरपाची वेवस्था आमी पळयतल्यात ओके या 8:45 बी हियर इन द चर्च ओके गो शेवटाक घायोन गावुया E12 तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतले हांव पेज 84 E12 पेज 84 तुझी बरेपणा कशी आठल्या तुझो गुणीत मोको सोड मेसल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या स्वर्ग आनी संसार ही तुझी Uswadaci modia, nashuradani, tuwe nam kadilia, sasna, daj dał duši mojma, duši bore pona košini altelia, tu zobolit moko zomon veselia, duši podvi mojma, și poloi de la, duce